इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की बिचोलीम कोर्ट म्हणजे कोर्ट ऑफ सिव्हिल जज सिनियर डिव्हिजन तांणी नोटीस इश्यू केल्या आणि संजय सिंग हाका अपियर जावचो म्हणून ऑलरेडी नोटीस इश्यू जाल्या. गोईंग इन टू द डिटेल्स ऑफ द म्हणजे तुम्ही जेन्ना डिफेमेशन फाईल करता तेन्ना यू सीक सम प्रेयर्स फ्रॉम द कोर्ट. तर 100 कोटीची ही डिफेमेशन सूट फाईल जाल्या. दुसरे तांणी जे कमेंट्स केल्या किंवा तांचे एसोसिएट्स एजंट्स पार्टनर्स रिलेटिव्स रिप्रेझेंटेटिव्ह सपोर्टर्स कोणाकूच तांणी म्हणजे कोर्टान रिस्ट्रेन करचे फ्रॉम मेकिंग एनी फर्दर कमेंट्स. आणि इतलेंच न्हय तर हे जे डिफेमेटरी प्रेस कॉन्फरन्स ऑनलायन आसा ते जाता तितले बेगीन सकयल काडचे इज अनदर डिमांड. तिसरी डिमांड जी आसा की जो संजय सिंग आसा ताणें इमिजिएटली अपॉलॉजी मागची आणि म्हणजे आणि एक्सेप्ट की हिज कमेंट्स आर डिवॉइड ऑफ ट्रूथ or he did not have any facts or proof. आणि ताच्या नंतर मागीर जी टेम्पररी इंजंक्शन्स आसा ती वेगळे वेगळे जे डिमांड्स आसात ते म्हाका दिसता केले. आता आम आदमी पार्टीच्या जर आमी हिस्ट्रीन वचत जाल्यार तुमकां पळयतले तुमी की तो मागीर केजरीवाल आसूं किंवा संजय सिंग आसूं ते खोटी मारपाक एक्सपर्ट आसात आणि तांणी कितल्याशाच केसींनी म्हणजे अरुण जेटलीची केस आसत किंवा बाकीचे वेगळेच केसीस आसत नितीन गडकरीच्या केसीन आसत अपॉलॉजी मागिल्ले आसा. दुसरे तांकां जे तांचे ऑब्सेशन आसा की मुख्यमंत्र्यांची मिसेस खंय तरी जॉब ह्या इश्यून इनवॉल्ड आसा. म्हाका दिसता आम आदमी पार्टीन आपल्या कल्चरा वयल्यान अशे कांय तरी इन्फ्लुएन्सीस केले आसतले. कारण जेन्ना केजरीवाल जेलीन आशिल्लो तेन्ना आमी पळयलें की खंय तरी मुख्यमंत्र्याच्या रेसिडेन्साचेर ताच्या कदेलाचेर बसून तांची घरकान्न जी आसा ती प्रेस कॉन्फरन्सीस दिताली. तुमी बीजेपीचो जो कल्चर आसा तो म्हाका दिसता तसो ना आणि हे सगळ्यांक तुमकां खबर आसतलें. एक म्हणजे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची फॅमिली केन्नाच एडमिनिस्ट्रेशनान इन्वॉल्व जावना. दुसरे जशे आज स्टेजीर 3 कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे बसल्या म्हाका दिसता ती तशी एक कार्यकर्ता आणि त्यामुळे तांणी केन्नाच ऑन बिहाफ ऑफ सीएम सुद्धा स्टेटमेंट दिवना. ती जर महिला मोर्चाच्या कामा बद्दल आसत किंवा काही तांकां जी जबाबदारी टायम टू टायम मेळटा म्हणजे तांकां कर्नाटकाक मेळ्ळी महाराष्ट्रात मेळ्ळी ताचेर उलयले आसत. बट शी हॅज नायदर इंटरफियर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन नॉर शी हॅज स्पोकन ऑन बिहाफ ऑफ सीएम. तांची जर तुम्ही भारतीय जनता पार्टीन वाटचाल पयली म्हाका दिसता थोड्यो गजाली सांगप म्हत्वाच्यो आसा. कारण खूब जाणांक दिसता की तिजो कंट्रिब्युशन टू बीजेपी आनी डॉक्टर सावंताचो रायज इजिटली तर तांची ती जॉईन झाली बीजेपी 2005. 2012 शी वॉज अपॉइंटेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ गोवा महिला मोर्चा ऑफ बीजेपी. 2015 ते 2020 ती महिला मोर्चाची गोंय प्रदेशाची अध्यक्ष आशिल्ली आणि 2020 तांकां स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर म्हणून गोंयची बीजेपीची केली आणि एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ महिला मोर्चा प्रभारी. तर म्हाका दिसता तांचे एक कार्यकर्ता म्हणून सुद्धा काम जे मिसेस सुलक्षणा सावंत हांचे काम आसा ते म्हाका दिसता सगळ्या समोर आसा आणि ताच्या खातीर खंय तरी बिनबुडाचे आरोप जे ऑपोजिशन करता ते तांणी इमिजिएटली बंद करचे अशें म्हाका दिसता. आमी मुद्दाम पळयलें की आमी खुबदां पिक्चरांनी पळयता की जेन्ना आपलो विरोधक आसता किंवा पिक्चराचो हिरो आसता ताच्या विरुद्ध कांयच मेळना तेन्ना विलन सगळे मेळून फॅमिलीक टार्गेट करूंक सोदता. आणि म्हाका दिसता हो जो आम आदमी पार्टीची सध्या ट्रिक्स चल्ल्या त्यो खंय तरी एक जसो क्रिमिनल चित्ता तशें म्हाका दिसता ते चिंतूंक लागल्या. हांवें तशें सांगलें संजय सिंग हाज्या पयलीं अपॉलॉजी दिवन ताणें डिफेमेशन केसी सेटल केल्ल्यो आसा. प्लस तो स्वता एक्सायज केसीन कितलेशेच म्हयने जेलीन रावन सध्या बेलीचेर आसा. आणि तुम्ही जशें हांवें हिरो आनी क्रिमिनल म्हणलें आज जर तुमी ऑपोजिशन पक्ष पळयलो जाल्यार ते खंय तरी एक सिद्दीकीच्या तो सुलेमानाच्या व्हिडिओचेर तांणी ज्या तरेचो बोवाळ केला आणि म्हाका दिसता ज्या तरेन ते ऑलमोस्ट ताका डिफेंड करपाक भायर सरल्या म्हाका दिसता हे विरोधकांची एक खंय तरी मेंटेलिटी दाखयता. कितलोय कठीण विशय आसूं तो मागीर कॅश फॉर जॉब्स हाजो विशय आसूं किंवा आता जो सध्या लँड ग्रॅबिंगाचेर किंवा जो सुलेमानाचो विशय आसा भारतीय जनता पार्टी केन्नाच टफ क्वेश्चन्स आन्सर करपा पासून फाटीं सरूना.
केशवर जॉब्सा वेळार सुद्दां मुख्यमंत्री वारंवार मिडियाकडे इंटरॅक्ट करताले, नरेंद्रभाई सावयकारांनी इंटरॅक्ट केला, आम्ही कितल्योश्योच प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतल्या. आणि तुम्ही जर काल पळयला आसत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी एक इंटरव्यू आन्सर करून प्रत्येक प्रश्नाचे म्हणजे खंयचोच प्रश्न सुटला असो म्हाका दिसता कालच्या हातून नाशिल्लो. त्यामुळे प्रत्येक कठीण प्रश्न उत्तर दिवपाची भाजपाची तयारी आसा. तर आता जो हो लँड ग्रॅबिंगाचो विशय आसा ताचेर हांव विनंती करता बाब दाजी सणकारांका की तांणी आपले विचार मांडचे. सध्या जो विषय ऑपोजिशनान बरो व्हडलो गाजावाजा करून हे करतात म्हणजे सिद्दीकी सुलेमान मोहम्मद खान हाजो जो विशय आसा तो तांणी नेटान धरला. पूण कालूच आमी पळयलां की मुख्यमंत्र्यान क्लियरली सगळ्या उत्तरांची म्हणजे तांचे क्वेश्चनांची आन्सर्स दिल्ली आसा आनी डेफिनेटली एडमीट केल्या की लॅप्स जाल्या आनी आमी ताजेर इन्वेस्टिगेशन हें करूंकूच जाय म्हणून. आनी हे सीएमाचें स्टँड आजूच न्ही पूण बाकीच्यो पसून आसत लँड ग्रॅबिंग आसूं नाल्यार बाकीच्यो खंयच्यो जॉब स्कॅम आसूं. SIT फॉर्म करपी बी CM आशिल्लो. जॉब स्कॅमानूय इन्वेस्टिगेशन करपा खातीर CMनूच सांगिल्लें. सो CM खंयच्याच गोश्टी कडल्यान आपूण फाटीं सरना आसतना म्हणजे लिपून खंय तरी रावलो, तुमचे मिडिया कडल्यान पयस रावलो अशें न करता म्हणजे सदांच मिडिया कडेन फुडें वचून सत्य कितें आसा तें भायर काडपाचो प्रयत्न केला. आनी ताजे खातीरूच म्हाका दिसता आज तांकां फूल टार्गेट केलो वता ऑपोजिशना कडल्यान. म्हाका सगळ्यान पयलीं सांगन दिसता की हो सुलेमान सिद्दीकी हो कोण मनीस जाचेर आज ऑपोजिशन इतलो विश्वास दवरता. म्हणजे तो जितलें सांगता ती देववाणी आशिल्ले भशेन नाल्यार गॉस्पेल ट्रूथ आशिल्ले भशेन ताजेर सगळो विश्वास दवरता आनी आमकां शाणेपणां सांगता अशें ऑपोजिशनाक म्हाका सांगपाचें तो सुलेमान सिद्दीकी कोण. ताजेर पयलीं म्हणल्यार म्हापसा पोलीस स्टेशनार इल्लिगल लँड ग्रॅबिंगाची केस आसा. वाळपय पोलीस स्टेशनाचेर फ्रॉडुलंट डॉक्युमेंट्स एट द ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार दुसरी केस आसा. म्हापशानूच परत एकदा इम्पर्सनेटिंग द लॉफूल ओनर्स ऑफ लँडेड प्रॉपर्टी म्हणजे आपुणूच ओनर म्हणून सांगून ताका इम्पर्सनेट केल्ले म्हणजे तो एक आसा. मर्डर ऑफ एन ओल्ड लेडी म्हणजे अंजुना पोलीस स्टेशनार रजिस्टर्ड आसा. म्हापसा पोलीस स्टेशनार परत एकदा फॉर्जरीची आनी चिटिंगाची केस आसा. परत म्हापशान फॉर्जरी आनी चिटिंगाची केस आसा. परत म्हापशान एडवोकेट कलंगूटकर हांकां एसॉल्ट करपाची केस आसा. नरसंगी पोलीस स्टेशन हांगा तेलंगणा एका फॉरेक्स एजंटाक गन पॉयंटार $30,000 चोरून व्हरपाचे गुन्हो नोंद आसा. रायदुर्गम हांगा परत एकदा एक व्हेहिकल थेफ्ट करपाचे हातून हें आसा. परत एकदा ग्रेटर कैलास पोलीस स्टेशनाचेर फॉर्जरी आनी चिटींग हाची केस आसा. आनी ताचे भितर लँड ग्रॅबिंगाची केसीनूय तो आमी ताका सांपडोवन म्हणजे तो आज खंय तरी अरेस्ट जाल्लो आसा. लॅप्स जाल्यार ताचें इन्वेस्टिगेशन जातलें हें सगळें खरें. पूण असो जो मनीस जो हॅबिच्युअल कल्प्रीट आसा हॅबिच्युअल ऑफेंडर आसा सगळ्या गोश्टीचेर ताजो विश्वास ताजो व्हिडियो खंय तरी एक येता आनी त्या व्हिडियो वयल्यान इतलो बोवाळ जाता. म्हाका ऑपोजिशनाक एकूच विचारपाक जाय पयलें म्हणल्यार हो व्हिडियो तुमचे कडेन पावलो कसो. हांव DGPक जाल्यार परत एकदां सांगता ह्या हाजी पयलीं इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. हो व्हिडियो ऑपोजिशना कडेन कसो पावलो आनी आमी दोन गोश्टी पळयतात. जेन्ना हो व्हिडियो पावलो तर एक तर सुलेमान सिद्दीकूय हांगा नाशिल्लो आनी जाचे कडेन तो पावलो तोय खंय तरी देशाच्या भायर आशिल्लो. सो हो कोइन्सिडन्स काय कितें काय हें सगळें ऑपोजिशनान हें रचयलां एक बरें नाटक कशें सरकाराक डिफेम करपा खातीर हें रचयलां अशें सगळें हाजे वयल्यान दिसून येता. आनी त्या खातीर म्हजी विनंती सरकारा कडेन आनी DGP कडेन हाची चवकशी जावकूच जाय. आनी चवकशीन ह्या सुलेमान सिद्दीकीचो आमी म्हाका दिसता आमचो सरकार कटिबद्ध आसा ताका परत हाडपा खातीर. आनी पूण हो इन्वेस्टिगेशन जावपाचो हो व्हिडियो खंय काडलो आनी कोणें काडलो कोणाच्या सांगण्या वयल्यान काडलो हाजे वयले हात दवरपी ताजेर कोण आसा आनी ते सगळे लिंक म्हाका दिसता गोंयच्या जनते मुखार येवपाक जाय. जशें गिरिराजान सांगलें भारतीय जनता पार्टीचो जो सरकार आसा एक ट्रान्सपरंट सरकार चलिल्लो आसा आनी ताजेर डाग लावपाचें काम म्हणजे ऑपोजिशनाचें आसाच. पुणून म्हणजे नाका आशिल्ले कडेन आपलें नाक खुसपून एक इशू नाशिल्ले कडेन इशू क्रिएट करप हो म्हाका दिसता ऑपोजिशनाची चाल आसा. आनी ताचें पूर्ण इन्वेस्टिगेशन जावचें आनी जे आमचें सरकार तुमच्या मुखार आज आमी येतात खंयचीच गोश्ट आमी लिपोवना. ते जॉब स्कॅम जावं नाल्यार SIT जावं लँड ग्रॅबिंग हें जावं सगळे कडेन सरकारानूच पुढाकार घेतला. हे सगळें इन्वेस्टिगेशन करपाचें सरकारानूच पुढाकार घेतला
आनी सरकाराचें खंय कितें आशिल्लें सपोज आपलेच बापाडे लिपोवपाचें आशिल्लें जाल्यार सरकार एक आपूण टीम काडप नाजाल्यार सरकार तें भायर काडपाचो प्रयत्न करप हें करचेंच नाशिल्लें. आनी त्या खातीर हांव सगळे जनते कडेन मागतां की असले जे ऑपोजिशन एक ऑर्केस्ट्रेट सगळें म्हणजे एक ऑर्केस्ट्रा कसो करता नाटक कशें रचोवन हाडटा ते रचयल्ले भशेन हें सगळें पळयल्यार दिसता. आनी त्या खातीर हाचेर इन्वेस्टिगेशन जावकूच जाय. आनी म्हाका गोंयच्या पुलिसाचेरूय विश्वास आसा की सुलेमान सिद्दीकीक रोखडोच अरेस्ट जातलो आनी ताजे कडल्यान जें इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय तें करतले. आनी हाजे पयलीं अश्यो खुबश्यो हें जाल्ल्यो आसा आनी ताच्या खातीर सरकार खंयच्याच गोश्टी कडेन लिपून रावचो ना. सरकार आपल्या कारबारान क्लियर आसा, आपलें ट्रान्सपरंट हें आसा आनी त्या खातीर लोकांनी विश्वास दवरचो न्ही. आमी हाजे कडेन मागला DGP कडेन की हाजी चवकशी करता आसतना खंयचोच बारिकांतलो बारिकाय तुमी हें सोडचो न्ही आनी हे सगळे एंगल करून खरो कल्प्रीट कोण आसा, खरे बाबा हांचे बॉसीस कोण आसा, हे सगळे घडोवपी कोण आसा हाची चवकशी करची. आमचे मान्य आमदार दाजी साळकर तसेच गिरीराज पै वेर्णेकर हांणी विशय जो घेतला त्या हितूंतल्यान फाटल्या कांय दीस हो सगळो जो एपिसोड चालू आसा आनी ज्या तरेन ऑपोजिशन ताजेर रिएक्ट जातात त्या सगळ्या हितूंतल्यान हिपोक्रसी कितें आसता तें जर खंय पळोवपाचें आसा जाल्यार ह्या सगळ्या हातूंत पळोवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. म्हणजे एक ऑपोजिशन पार्टी जेन्ना कांयच मुद्दे हाताक लागना आनी त्या सगळ्या हातूंतल्यान एक ल्हान भुरग्याक जेन्ना खंय तरी एक चॉकलेट मेळटा तेन्ना नाचता पळय ती हालत आज काँग्रेसची जाल्ली आसा. आज काँग्रेस कितें म्हणटा की जो क्रिमिनल ताजो व्हिडिओ आसा तो इन्वेस्टिगेट जावपाक जाय. बरोबर आसा, सगळें जें कितें ह्या सगळे कडेन लिंक आसा तें इन्वेस्टिगेट जावपाक जाय. बट हो व्हिडिओ ऑपोजिशना कडेन कसो पावलो हेंवूय इन्वेस्टिगेट जावपाक जाय. आज आमी जेन्ना म्हणटात की एक रातोरात एक अचानक व्हिडिओ ऑपोजिशना कडेन पावता आनी तो व्हिडिओ जो आसा हो फक्त रुलींग पार्टी जी आसा तांकां ब्लेम करता. हो फक्त को इन्सिडन्स आसा की हाच्या फाटल्यान आनी कितें राजकारण आसा. हांवें हेच्या पयलीं सुद्दां म्हणलां की जेन्ना काँग्रेसी कडेन कांय मुद्दे नासता तेन्ना ते मुद्दे क्रिएट करतात. आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी प्रत्येक फावटी आपल्या स्टेटमेंटांनी क्लियरली सांगिल्लें आसा की भारतीय जनता पक्षाचें सरकार जें आज आसा त्या हातूंतल्यान तेंच्या माध्यमांतल्यान आज जितली चवकशी सगळ्या स्कॅमांनी जाता ती रायट ट्रॅकार आसा. आनी हो जेन्ना व्हिडिओ आम आदमी पक्षाच्या प्रेजिडेंटाक मेळटा जाल्यार तो आपल्या आमदारांक किंवा आपल्या पार्टी स्पोक्सपर्सनाक दिना, तो काडून दिता काँग्रेसच्या पार्टी स्पोक्सपर्सनाक. म्हणजे आपल्या आमदारांचेर किंवा आपल्या पार्टीचेर हाका विश्वास आसा काय ना हाजेरय क्वेश्चन मार्क आसा. आज आनी एक ताजो स्टेटमेंट आमी पळयलो अमित पालेकराचो. तो म्हणटा सुनील कवठणकराक पुलिसांनी हॅरेस केलो. सुनील कवठणकर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिता की आपूण न्हिदलो म्हणून पुलीस भायर उरले. म्हणल्यार हें जें आसा तें कितपर्यंत तांचें फोटिंगपणां जी आसा तें खंय पर्यंत चलतलीं हेवूय आमकां विचार करपाची गरज आसा. म्हणजे आज फक्त ऑपोजिशनाक रुलींग पार्टीक ब्लेम करून लोकांक ग्रांटेड धरून खंय तरी एक नॅरेटिव्ह क्रिएट करपाचो एक प्रयत्न हांगा ऑपोजिशनाचो चालू आसा. आमी सदांच पळयलां की खंय तरी हे ऑपोजिशन पार्टीज ज्यो आसा आमी फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्सांत हांवें म्हणलां की इंडिया अलायन्स जी आसा इट इज जस्ट फॉर द नेम सेक. कोण कोणाचें कोण कांय अलायन्साच्या बाबतींत कोण सिरियस ना. बाणावलेच्या विशयाचेर आसत ना आनी खंयच्या विशयाचेर आसत तो वेगळो विशय आसा.
पण आज इंडिया अलायन्स जे आसा ह्या सगळ्यांचे लिडर्स जे आसा तुम्ही नॅशनल लेवल ते स्टेट लेवल पर्यंत तुम्ही पळयात की जे नॅशनल थ्रेट आमी म्हणटात. आज कसबाचा विषय जालो. कसबाची मर्सी पिटिशन कोणे सायन केलें? गोंयच्याच आम आदमी पक्षाच्या लिडरान सायन केलें, वाल्मिकी नाईक. जेन्ना कसबाक धरलो तेन्ना ताज्या बाजून कोण थंय कोर्टान उबो रावलो? काँग्रेसचोच एक खासदार आणि काँग्रेसचो नॅशनल लिडर कपिल सिब्बल हो ताज्या बरोबर थंय उबो रावलो ताज्या ऑन बिहाफ ऑफ कसब. आणि बाणस्तारी एक्सिडेंट जालो तातूंत ड्रायव्हराक कोणें फेक ड्रायव्हराक कोणें उबो केलो आनी एक एलिगेशन आजच जाल्लें आसा की हो सुलेमान सिद्दीकी आसा ताजें बेल एप्लिकेशन सुद्दां कोणें फायल केलें हें सगळ्यांक खबर आसा. ताका लागून म्हाका अशें दिसता की खंय तरी ऑपोजिशन फक्त हे रुलींग पार्टीचेर आरोप करपाक लागून हो सगळो इश्यू करता काय कितें. आणि फाल्यां हो सगळो प्रकार पळयत जाल्यार काँग्रेस का हात सुलेमान के साथ. हेच्या फुडें फ्युचरान हो सुलेमान काँग्रेसीन सुद्दां आयलो जाल्यार कोणें शॉक जावपाची गरज ना अशें म्हाका दिसता. सुलेमान जेन्ना अरेस्ट जाल्लो तेन्ना काँग्रेस खंय आशिल्ली, तेन्ना कोण एकट्यान तोंडांतल्यान बरो काडूना. जेन्ना सुलेमानाची प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट जेन्ना डेमोलिश केलें तेन्ना खंयच्याच ऑपोजिशनान थंय एक शब्द काडूना. आणि हें सगळें जें आसा आनी आज ताका ताजो जो उदो हे ऑपोजिशन करता कारण फक्त तो सरकाराच्या अगेन्स्ट उलयता, मुख्यमंत्र्यांच्या अगेन्स्ट उलयला किंवा आनी खंयच्या आमच्या हांच्या अगेन्स्ट उलयला, ताजो जो उदो जाता आज खंय तरी हो तांचोच खंय तरी पक्षाचो मेंबर आसा अशें म्हाका दिसता. म्हाका आमच्या सरकाराचेर आनी ह्या पूर्ण न्याय वेवस्थेचेर पूर्ण विश्वास आसा. आणि हो जो सुलेमान सिद्दीकी आसा ताका खंय तरी परत अरेस्ट जातली आनी हाच्या फाटलो जो सगळो एक कारस्थान आसा तें उघड जातलें. इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन अ रायट ट्रॅक आनी त्या सगळ्या हितूंतल्यान खंय तरी आज ऑपोजिशनाक भंय पडिल्लो आसा आनी हे सगळे इश्यूज जे आसा ते ऑपोजिशन फॉर नेम सेक क्रिएट करता अशें म्हाका सांगून दिसता. आतां हो जो व्हिडिओ आयलो हो एडिट कोणे केलो हाजेर एक क्वेश्चन मार्क आसा. आज काँग्रेसचा MLA कार्लोस बाब प्रत्येक फावटी प्रत्येक विशयाचेर टू द पॉयंट आनी लॉ पॉयंट घेवन उलयतात. आज तांचो एक स्टेटमेंट ना. आज कार्लोस बाब आपल्या विशयाचेर उलयनात. म्हणजे हाजेर आमी कितें समजप. आज खंय तरी म्हाका दिसता काँग्रेस जी आसा फक्त एक इश्यू हांवें जशें म्हणलें की ल्हान भुरग्याक जेन्ना अचानक चॉकलेट मेळटा आनी ल्हान भुरगे उडक्यो मारपाक लागता आज ती हालत काँग्रेसची जाल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या सगळ्या हितूंतल्यान आमचें सरकार आमचे मुख्यमंत्री हे पूर्ण ट्रान्सपरंटली हाच्या फाटल्यान आसात, क्लियर आसात आनी तांच्या फाटल्या स्टेटमेंट्सांनी हें सगळ्यांच्या समोर आयिल्लें आसा. धन्यवाद. एक प्रश्न असा की पहिली सुरवातेक लँड स्कॅम आयली ताजेर तुमी SIT आनी वन मॅन कमिशन ते हे जाता म्हणसर कॅश फॉर जॉब्स ताजेर CMान कंप्लेनी दिया म्हणून लोकांक आवाहन केलें. ते म्हणल्यार पळोवपाचें नवें प्रकरण पुलीस कशें ही फाटोफाट गव्हर्मेंटाक अशी गोत्यान हाडपी कित्याक जाता अशें दिसता तुमकां कंटिन्युअस एका फाटल्यान एक. तुम्ही जर मुद्दम पळयलें म्हाका दिसता सरकार गोत्यान आयला हें मानपाक हांव तयार ना. इतल्याच खातीर SIT ऑन लँड ग्रॅब एक्चुअली मुख्यमंत्र्यांनी सुओ मोटो कॉग्निझन्स घेवन केल्लें. ताजे नंतर जे कॅश फॉर जॉब आसा तो सुद्दां जो फर्स्ट FIR रजिस्टर जालो तो मुख्यमंत्र्यांनी सांगलो म्हणून रजिस्टर जालो. इतल्यो ज्यो केसी आयल्यो त्यो खंय तरी मुख्यमंत्र्यांनी अपील केली की तुमकां जर कोणें फटयल्लें आसत जाल्यार तुमी समोर येवचें म्हणून जालें. तर एक म्हाका दिसता विशय हो. दुसरो
आज जे सुलेमानाच्या बद्दल इतले सगळे जे उलयतात, जेन्ना सुलेमानाची घर मोडले, प्रॉपर्टी डेमोलिश केली, तेन्ना कोणे कॉंग्रॅच्युलेट केले काय? आज ते कॅश वर्कशॉपान ज्युडिशियल इन्क्वायरी मागता. जेन्ना SIT ऑन लँड ग्रॅब जाली तेन्ना ऑपोजिशनान स्वागत केलें काय? किंवा तो इतल्या विशयांनी जेन्ना वॉन्टेड आसा, सरकाराच्या वतीन लॅप्स जाला म्हणजे पुलिसांच्या सायडींतल्यान ते काल मुख्यमंत्र्यांनी स्वता एक्सेप्ट केला आणि ताका धरपाचे प्रयत्न. म्हणजे जर काँग्रेसीक दिसता की कर्नाटकान काँग्रेसीचें सरकार आसा म्हणून सुलेमान सापडपाचो ना, जाल्यार म्हाका दिसता तांणी तो त्या भ्रमान रावचें न्हय. सुलेमान सापडटलो आनी ताका बेगींतल्या बेगीन गोंयांत हाडून परत इन्क्वायरी सुरू जातली. पण सरकार म्हाका दिसता गोंयांत आयल्यार हांव मानपाक तयार ना. जर ही जी कितें फ्रॉड चलिल्ली खूब टायम पासून, ताका जर म्हाका दिसता वाच्यता फुटली किंवा ताका जर एक चालना दिली इन्व्हेस्टिगेशनाक, जाल्यार ती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. त्यामुळे म्हाका दिसता सरकारान बरें काम केल्लें आसा आनी ह्या जॉबाचो जो विशय आसा तो परमनंटली सेटल जावचो म्हणून गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तांणी स्थापन केलें, जे इतल्या वर्सां फक्त आमी उलयताले किंवा आयकताले. खंय तरी पॉलिटिकल वील दाखोवन एक कितलोय विरोध जावं मागीर स्वताच्या सायडीच्यान किंवा विरोधकांचो तर ते जातलेंच. आणि आता जे म्हाका दिसता 200+ रिक्रुटमेंट जाल्या त्यो दॅट वील बिकम द नॉर्म. आणि एकदांच अशें ट्रान्सपरंट रिक्रुटमेंट प्रोसेस जाली, म्हाका दिसता आमदार सुद्दां जे लोकांचे एक एक्सपेक्टेशन आसा तातूंतल्यान मुक्त जातले आणि फक्त डेव्हलपमेंट आणि लॉ मेकिंग हाचेर फोकस करूंक शकतले. किरीला सर, सिद्दीकी सुलेमानला विरोधकांनी पळवून लावलं असा आरोप करायचा आहे तुम्हाला? आम्ही आरोप त्यांनी पळवून लावला असा केलेला नाहीये. आम्ही फक्त एवढाच विचारतो की जेव्हा तो फरार झाला होता तेव्हा ती पेनड्राईव्ह विरोधकांकडे का आली? त्या याच्यामध्ये सरकारच्या काही आमदारांवरती टीका, म्हणजे एका आमदारावरती टीका होते, पोलीसवरती टीका होते, तर त्याच्यामध्ये अशी क्लिप असलेली ऑपोजिशनकडे का पोचते? आम्ही फक्त एवढंच म्हणतोय की तो व्हिडिओ ऑर्केस्ट्रेटेड होता का याची इन्क्वायरी व्हायला पाहिजे. तो त्यांच्याकडे कसा आला तो त्याची इन्क्वायरी व्हायला पाहिजे. ज्याच्याकडे ती पेनड्राईव्ह आली तो त्याच दिवशी, जसं दाजी सरांनी सांगितलं, त्याच दिवशी बाहेर जातो, ते कसं होतं? तर मला वाटतं इन्क्वायरी ही प्रत्येक दिशेने सुरू व्हायला पाहिजे. आणि जर तुम्हाला शेवटी जो पळालेला आहे त्याचे व्हेअरअबाउट्स फाइंड आउट करायचे असतील तर व्हिडिओ कुठून आला त्याच्यावरती मला वाटतं क्लू सापडू शकेल. त्यामुळे कुठेतरी विरोधकांना विक्टिमाइज करण्याचा प्रयत्न होत आहे. हे मला वाटतं एकदम चुकीची समज काँग्रेसवाले लोकांना देण्याचा प्रयत्न करतात. पण गोव्याची जनता मला वाटतं हुशार आहे, त्यांनाही कळून चुकले की एवढा हार्डन क्रिमिनल ऑपोजिशनला का आपला ट्रस्टेड हेड मानतो आणि त्यांच्याकडे व्हिडिओ देतो. मला वाटतं हा मोठा प्रश्न आहे. जशें दाजी सरान सांगलें की जो हिस्ट्री शिटर आसा, इतको व्हडलो हिस्ट्री शिटर आसा, तो फियरलेसली भायर सरता, तो CCTVचेर दिसलो जाल्यार हेतून खंय तरी कॉन्स्टेबल आहा ताका इन्वॉल्व की व्हरपाक ताका आन्सर. एक गोष्ट खरंच महत्वाची आसा की ते पोलीस स्टेशन फक्त एकट्याचेच नाव दिसता आनी एकटो व्हडलो क्रिमिनलाक तुमी एकटोच प्रोटेक्ट करता. काल म्हाका दिसता काही मिडिया हाऊसेसांनी ताचेर एक फूल प्रोग्राम केल्लो की काही रिनोव्हेशन कामा खातीर कशे सेल्स सायडीक गेल्ले. एज फार एज ताजो पळोवन तो पळून गेलो लॅप्स काय ना, द आन्सर इज डेफिनेट येस. आणि पुलिसांची चूक जाल्या काय ना, द आन्सर इज डेफिनेट येस. पण कशी जाली, ताका कोण जबाबदार आसा, ताजी इन्क्वायरी जातली हे स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी सांगला. त्यामुळे म्हाका दिसता जे DGPनी सांगला की सध्या पर्यंत तरी त्या कॉन्स्टेबल हाजो एकट्याचो इन्वॉल्वमेंट आसा. पण जर चड लोकांचो इन्वॉल्वमेंट आसत किंवा ताणे जे काही एलिगेशन्स केल्या तातूंतय जर काही तथ्य मेळत जाल्यार प्रत्येक गजालीचें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. जशें कॅश फॉर जॉबानूय माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगला खंयच्याय पार्टीचो कोणूय इन्वॉल्ड आसूं इन्व्हेस्टिगेशन हें जातलें. तशेंच सुलेमानाक पळोवन घेवपाक जर पुलीस ऑफिसर किंवा आनी कोणूय इन्वॉल्ड आसत तांचेरूय एक्शन जातलें. सर, पण ते व्हिडिओचेर उलोवया आमी, कारण तो व्हिडिओ कसो मेळ्ळो ही दुसरी हे आसा. सो ते व्हिडिओचो कॉन्टेंट जो तुमी म्हणटा न्ही, जशें ताणी आरोप केल्या, तो सिरियस आसा कॉन्टेंट. सो आता तो खरो आसा की खोटो आसा ही दुसरी गोष्ट आसा, पण ताचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक अशें तुमकां दिसता? लास्ट पुलीस प्रेस कॉन्फरन्सान हांवें सांगिल्लें की खंयच्याच चोराक हांवें आज पर्यंत पुलिसांची तारीफ करतना पळोवना. त्यामुळे ताणें जे 10 काय 12 पुलिसांची नांवां घेतल्या, म्हाका दिसता ताचेर कितलो ताका म्हणजे अशा हार्डन क्रिमिनलाक कितले तुमी इम्पॉर्टन्स दितले. पण एज फार एज पुलीस इज कन्सर्न दे वील इन्व्हेस्टिगेट एव्हरीथिंग. पण काल तुमकां हांवें जशें परत सांगला की मिडियानूच एक रिपोर्ट हाडला की तो जे क्लेम करतालो
की आपल्याक मारला तो इज वॉकिंग विदाउट एनी इंजुरी म्हणून. तर म्हाका दिसता पुलिसांक थोडो टायम दिवचो आनी एवरीथींग वील कम आउट. आतां पयलो म्हणजे लॅप्स कसो जालो ताजें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें, ताकाय जर अपार्ट फ्रॉम दॅट कॉन्स्टेबल आनी कोण जर जबाबदार आसा ताचेरूय एक्शन जातलें. हांव इतलेंच सांगता की थोडो वेळ दिवचो, नी जर रिएक्शन न घेता प्रॉपर इन्क्वायरी करून जर एक्शन जालें म्हाका दिसता इट वील बी बेटर. आता एलिगेशन जालें पळय तेच इन्व्हेस्टिगेट करतली केस काय केस सेपरेट दिवपाक जाय जे आतां एसपीच्या नांवां घेतल्या तेच इन्व्हेस्टिगेट करतली केस. पयली म्हणजे जो आरोप करता ताजे बॅकग्राऊंड म्हाका दिसता पळोवप खूब म्हत्वाचें आसा. काय तो फक्त दिशाभूल करपाक सोदता, म्हाका दिसता पुलीस वील स्टार्ट इन्व्हेस्टिगेशन फ्रॉम देर. एक म्हणजे तो व्हिडिओ ऑर्केस्ट्रेटेड आसा काय कितें, विरोधकांचो कितें हात आसा काय कितें, आनी तिसरो तो क्रिमिनल फक्त लोकांक एटेन्शन डायवर्ट करपा खातीर हे स्टंट खेळटा काय कितें, थंयच्यान सुरवात जातली. आनी ताज्या नंतर म्हाका दिसता अदर इन्क्वायरी वील स्टार्ट. Opposition स्पिकराचें नांव फाल्यां असलो क्रिमिनल कोणाचें नांव घेतलो तर प्रत्येकाचेर इन्व्हेस्टिगेशन करतले काय म्हाका दिसता हो प्रश्न. म्हणून हांवें सांगलें कित्याक पयलीं व्हिडिओची वेरासिटी जावनी, तो ताजो वॉट इज द इंटेंट, तो कसो आयलो, कोणाच्या सांगण्या वयल्यान आयलो. म्हाका दिसता हें इन्व्हेस्टिगेशन जावप तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी ताज्या नंतर इफ देर इज एनी लिंक ताणें सांगचें न्ही. तो जर इतलो क्लेम करता आपले जाले म्हणून सीसीटीव्ही फुटेज खंय तरी आसतली. काल एका मिडिया हाऊसान रिपोर्ट केला की आम्ही सीसीटीव्ही पळयला आनी ताजेर कांयच ना म्हणून, ताका मारिल्ल्याचो कांयच सायन ना. तर म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशनाक थोडो टायम दिवपाक जाय. असं काँग्रेसचे डिमांड फाटले 1 महिन्याचे सीसीटीव्ही रिलीज करची, कारण खरें आतां कितें नाही, काँग्रेस जज केन्नाच्यान जाले ते म्हाका दिसता एक म्हणजे इज इट द कोर्ट ऑफ काँग्रेस दॅट वील डिसायड ऑन मॅटर्स काय पुलीस. आणि तांकां जर दिसता की इतलो खंय इन्व्हेस्टिगेशन चुकला तांणी कोर्टान वचचें. ते वचनात. आज तुम्ही मुद्दम पळया ते बसून बेसलेस एलिगेशन्स करतात. आज जे डिफेमेशन केसीचो जो मुद्दो आशिल्लो तो कित्याक पावलो, कारण तांचे कडेन प्रूफ ना. कारण जेन्ना आमी ऑपोजिशनान आशिल्ले आमी कोर्टान वताले, जेन्ना आमकां दिसतालें की सरकार आयकना, तांचे कडेन प्रूफ ना, तांचे कडेन बेसीस ना, म्हणून आज ते फक्त एलिगेशन करतात आनी रावतात. त्यामुळे म्हाका दिसता इतलो ऑपोजिशन जे उलयता ताका कांयच तथ्य ना, तांचे कडेन आसा ताणें दिवचें. दुबाव निर्माण केला ज्या ठिकाणी आपण काम करता ते सीसीटीव्ही आसा तेका खबर आसा तरी तो इथे धाडस करता. तेका लागून आता लोकांमध्ये दुबाव निर्माण जाता. सरकारान तेका कोणाचो सपोर्ट आसलो काय कितें काम काय तेणे केन्ना म्हाका दिसता ताजेरूय परत आयला की ताका ही वॉज प्रॉमिस्ड अ ह्यूज सम. तर थोड्या फावटी ताका दिसलो आसतलें एक वेळ की आपल्याक जर इतले पयशे मेळत जाल्यार आय कॅन सेटल विदाउट द जॉब. तर खंय तरी तो मोटीव आसूंक शकता. तर हांव तुमकां जशें सांगलें वी आर नॉट द इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑथॉरिटीज. तर पुलिसांक थोडो वेळ दिवचो आनी एवरीथींग वील कम आउट. सर आम्ही म्हणतात की थोड्या वेळान सगळे भायर येतले, पूण ते आसागांव डेमोलिशन केस तुम्ही म्हणाले की त्यांनी केस फाटी सुद्धा घेतलेले आनी एक्शन घेतलेले, ताचेर काय जावना. कॅश फॉर जॉबान जेंच्यांनी कंप्लेंट केले तांकां धरल्या, पूण तांचे पयशे फुडें खंय पावले ते अजून पर्यंत केन्ना आवट जावना, तेजे ट्रेसीस मेळना काय ना. ताजेर काल मुख्यमंत्र्यान परत स्पेशली कॅश फॉर जॉबान मुख्यमंत्र्यांनी काल परत सांगला की एक वेळ ज्यांनी पयशे दिल्या तांकां कोर्टान वचून ते पयशे परत घेवचे पडटले, कारण इट इज पार्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. कारण ते मागीर सो परत देर इज अ प्रोसेस टू इट. त्यामुळे कांयच जावना हें म्हाका दिसता म्हणप हें चुकीचें ठरतलें. आनी दुसरें हांवें जशें सांगलें तातूंत कितले मोर दॅन 28 पीपल हॅव बीन अरेस्टेड, मोर दॅन 30 केसीस आर ऑनगोईंग. तर इन्व्हेस्टिगेशनाक थोडो तरी टायम दिवपाक जाय न्ही. ताजी सर गेल्या काही वर्षामध्ये राज्यात ज्या घटना झाल्या क्राईमच्या, त्याच्यामध्ये काही घटनांच्या मध्ये पोलिसांचा हात असल्याचं उघड झालेलं आहे. सिद्दीकी सुलेमान सारखा एक मोठा आरोपी जेव्हा पडून जातो त्याला कॉन्स्टेबल मदत करतो. अशा सगळ्या परिस्थितीत तुमच्या सरकारमध्ये पोलिसांच्यावर लोकांनी विश्वास कसा ठेवायचा? म्हाका दिसता की अश्यो केसीस नॉर्मली डेली जायना. ही वन ऑफ केस जी आमकां सांपडली आतां. आनी अशें आमी ताजी मेंटेलिटी पुलिसाची मेंटेलिटी कितें आशिल्ली ती आमकांय खबर ना. ताजेर प्रेशर कोणें हाडला तेंय आमकां खबर ना. काय हें ऑर्केस्ट्रेट आसा तेंय आमकां खबर ना. सो जशे लोक आसतात म्हणजे खंयचोय पुलीस आसा पळय ताका खंयच्याय पार्टी कडेन ताजें लागींसाण आसूंक शकता, कितेंय आसूंक शकता. दॅट इज अ पार्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. पूण हें तुमी जशें सांगतात हें डेली जायना. हें वन ऑफ केस जाल्या आनी ताजेर पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन जाता. मुख्यमंत्र्यान सांगलां टोटल आमच्या पुलिसांचो लॅप्स जाला म्हणून. आनी ताजे भितर आमी जर ताजेरूच न्ही जाल्यार आमी सगळे म्हणजे तो तुमी म्हणलें की एकटो आशिल्लो तो एकटोच कित्याक दवरलो.
सो हाचेर सगळ्याचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी कोण दोशी आसा ताका 100% हो सरकार दोशी आसा ताका म्हणजे ताका कितें आसा त्या कायद्यान ताजेर हें जातलें एक्शन जातली इतलें आमी 100% सांगूंक शकता. सर अमित नायकान खंयच्याय करपाचो प्रयत्न केलो ताका फिनायल एक्सेसिबल जावपाक शकता अश्यो गोश्टी कित्याक घडल्यो कारण अरेस्ट केल्लो ताका खुबश्यो गोश्टी आशिल्ल्यो खुबश्यो म्हायती तेजेकडल्यान काडपाक जाय आशिल्ल्यो सो हे फिनायल ताका एक्सेसिबल कशें जाता किंवा कशें पावले तो कस्टडीन आसतना न्ही असल्यो गोश्टी ज्यो आसता ताजेर खरोखरच हांव दॅट इज रायट काय रॉंग ताजेर हांव म्हणना इट इज रॉंग फिनायल भितर पावप इज रॉंग पूण ते कशें पावले हे म्हाका दिसता पुलिसांची इन्व्हेस्टिगेशन ते कशें टायट करूंक शकता आमी हे आमी ताजेर लक्ष दिवपाक जाय. पोलिसांचा तपास योग्य पद्धतीने सुरू आहे सर या प्रकरणात 100% योग्य. थँक्यू.